इलेक्शन 2 दीस पयलीं कॅन्सल जाता, हे थ्रेट ऑफ हे मरतो, थ्रेट टू डेमोक्रेसी एंड डेथ ऑफ डेमोक्रेसी म्हणपाक शकता हांव. इलेक्शन कमिशनाक खबर नाशिल्लें की आमदार म्हणटकीर आमचो लेट बाबरबी नायक एक्सपायर जाला नोव्हेंबरान. तांकां खबर नाशिल्लें 6 म्हयन्यांनी इलेक्शन घेवपा जाय म्हणून. खबर आशिल्लें. आनी तांकां खबर नाशिल्लें इलेक्शन घेतलें जाल्यार जो नवो आमदार निवडून येता ताका इन ऑफिस एक्ट वर्स मेळपा जाय म्हणून. जानेवारीन घेवपाक शकता न्ही ते, कित्याक घेवना? अशे तरेन घेतलें की सगळो तांकां कन्फ्युजन क्रिएट करपाक आशिल्लें. आनी 2 दीस पयलीं तुमी हें करतात, इलेक्शन कॅन्सल करतात. आतां मडगांवचे 11 म्युनिसिपालिटी अश्यो आनी आसा 25-26 तारखेच्यान एडमिनिस्ट्रेटर लागला. म्हणल्यार पळया तुमी, पोंडा मतदारसंघान आज कावन्सिलरूय ना आनी आमदारूय ना, ही परिस्थिती. आनी आज 11 म्युनिसिपालिटीन कावन्सिलरूच ना. हांव कितें म्हणपाचें? थ्रेट टू डेमोक्रेसी म्हणपाचें प्लस डेथ ऑफ डेमोक्रेसी. सो आतां कशें कितें आमकां कितें म्हणून कळटलें? 210 दीस मागिल्ले मेन ECI डिलिमिटेशन रिजर्वेशन कितें आमी फॉर्म्युलेट करतले. 210 दीस म्हणल्यार डिसेंबर जालो. आनी आमकां तशें कांय, बिकॉज वी आर इन ऑपोजिशन, आमकां तशें कांय कळय ना. आनी ते ECI न्ही आनी स्टेट कमिशन कितें म्हणून सांगताले? आतां ते भिलाय म्हणून कळना, काय तांचे कडेन कॅन्डिडेट नाय म्हणून कळना, काय कॅन्डिडेट चड आसा आनी एकट्याकूच तिकेट दिवची पडटली आनी दुसऱ्या दिवपाक मेळची ना म्हणून हे भिल्या. आनी तो ज्याका कॅन्डिडेटाक तिकेट मेळना तो विधानसभेक हाजे अगेन्स्ट वतलो आनी तांचे अगेन्स्ट वतलो म्हणून ह्याय भंयान ते म्युनिसिपालिटी घेना अशेंच कळना. काय लोक तांकां तांचो जागो दाखयतले आनी मॅन्डेट आमकां मेळटली म्हणून हे विधानसभेचेर इफेक्ट येतलो म्हणून इलेक्शन घेना, असोय मुद्दो आसा. आतां पळया लोकांक धानल, लोकांची धानल तुमकां सांगता हें कशें इजी ना. एक सर्वसामान्य मनशाची धानली तुमी एक विज्युअलायज करा. संक कुट्टकीर तो आवय, ती भुरगीं, तो बापूय, उदक ना, सगळे भायर सरल्या, ट्रॅफिक, वॉटर लॉगिंग, कशें कितें सुशेग पेड्ड्यार जालो. तुजी फुडलीं 8 वरां गेलीं मरे, भुरग्यांचें लक्ष कशें लागतलें? त्या मनशाच्या कामार लक्ष कशें लागतलें? जेवण जावना म्हणजे ती बायल मनीस बसीर बसून मागीर एक म्हणसर स्कुलांनी आनी त्या घोवाच्या ऑफिसांनी वचून टिफीन दिवपाक बसीर वता, कित्याक 7 दिवपाक मेळना म्हणून, उदक ना म्हणून. सो हे कितें जाता? आनी म्हाका एक आनंद सांग तुमकां मडगांवकारांचे तशेंच फोंडेकारांचे. हांवें फोंडेकारांच्या वाठारांत म्हाका भोंवपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी लास्ट इलेक्शनाक. सो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की एक्सपेक्टेशन चड ना मडगांवकारांचे, तर नाच. तांकां तितलेच समज जर मेळ्ळें ते खूब खूश, पूण तितलेच मेळना जाल्यार आनी कितें करपाचें? आनी हाजेर तर मडगांवच्या आमदाराचे दिगंबर कामतीचे हाजेर कसलेंच लक्ष ना. आतां तो सगळे स्टंट मारता. इलेक्शन आयलां म्हणून 6 म्हयने सगळे गोड उलो. आनी 32 वर्सां अशेंच करून ताणें 7 टर्म घेतले. सो तुमी चूक करून नाका हांव सांगता तुमकां. परत परत गोड उलोवन 6 म्हयने अशेंच काडटलो सारकें आनी आनीक टर्म घेवपाक ट्राय करतलो. आनी हे मुद्दे 32 वर्सांचे 36 वर्सांची ही उतरां म्हाका 36 वर्सां जालीं म्हणून असोच प्रेस कॉन्फरन्स आनी 5 वर्सांनी घेवचो पडटलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.